गोंयांत काय नवीन जे मशरूमिंग जाल्ले अशे काय पॉलिटिकल आउटफिट्स आसा आणि विशेष करून आम आदमी पार्टी नांवाचो जो एक पॉलिटिकल आउटफिट गोंयांत तयार जाला तांणी ह्या निवडणूक रिलेटेड मुद्द्यांची पायमल्ली करपाचें एक काम सुरू केलां आणि अत्यंत शिस्तबद्ध पद्दतीन मुद्दाम जावन वातावरण दूषित करपा खातीर काम करप सुरू जालां. गेल्या 22 तारखेक हांवें स्वताच्या नांवार तशेंच भारतीय जनता पक्षाचो अध्यक्ष ह्या नात्यान अध्यक्षान दोगांनी आमी निवडणूक आयुक्ताक तशेंच DGPक आमी एक मेमोरेंडम सबमीट केल्लो की गोंयचे माननीय मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर सर हांचो फोटो वापरून आम आदमी पार्टीन जी एक आपली कॅम्पेन डिझायन केल्या ताचो निशेध करपा खातीर आनी ते बंद जावचे म्हणून आमी निवडणूक आयुक्तांक अपील केलें. त्या उपरांत 1-2 दीस मदीं थंड पडले आणि परत उद्दामपणा जो आशिल्लो ह्या पक्षाचो हो उद्दामपणा मुखार दिसून आयलो आणि आज गोंयच्या कानाकोपऱ्यान आमी पळयता की ह्या निवडणुकेच्या संदर्भातले जे काय नितीमुल्य आसा ताचें उल्लंघन करून प्रत्येक नूक अँड कॉर्नरान गोंयच्या हे आतां आमच्या माननीय मुख्यमंत्र्यांचो फोटो घातलेले जे एक तांचे मानहानी करपी बॅनर जे आसा हे बॅनर सगळे कडेन डिस्प्ले जाल्या. ताका लागून आयज भारतीय जनता पक्षातर्फे आमी आयज जे निवडणूक आयुक्त श्री कुणाल आसात तांची भेट घेवन तांकां आज परत एक आमी मेमोरेंडम सबमीट केला आणि तांकां सांगलां की कोड ऑफ कंडक्ट केन्ना लागता तेन्ना लागू पूण कोड ऑफ कंडक्ट लागच्या पयलीं ही जी कितें हुल्लडबाजी चालू जाल्या आणि ही जी कितें निवडणुकीचो सगळो वातावरण गडूळ दूषित करपाचो जो प्रयत्न सुरू आसा ताच्या विरुद्ध तांणी सक्त प्रमाणात पावलां उचलपाक जाय. सगळे जे आमचे विरोधी पक्ष आसा तांकां एक अपील करतात की निवडणूक जी आसा ही प्रत्येकान आपल्या पक्षाच्या मुद्द्यांचेर अवश्य लढोवची. इलेक्शनाचो प्रोपागंडा प्रत्येकान अवश्य करचो पूण काय बेसीक पॅरामिटर्स जे आसता ते क्रॉस करचे न्ही आणि निवडणूक प्रक्रिया दूषित करपाचो प्रयत्न करचो न्ही. आमी कॅडर बेस असल्या कारणान शिस्तबद्ध असल्या कारणान आणि लोकशाहीच्या मूल्यांचे आमी आदर करतात ताका लागून आमी अजून पर्यंत कांयच स्ट्रॉंग प्रकारचे एक्शन घेवंक ना. आमी लॉ एनफोर्समेंट एजन्सीज ज्यो आसा मागीर तो कलेक्टर आसूं किंवा मुख्य निवडणूक आयुक्त आसूं किंवा पुलीस आसूं हांकां आमी रिप्रेझेंटेशन दिल्लें आसा आणि तांणी ह्या बाबतींत दखल घेवची अशें आमी मागलेलें आसा. पूण हे जर लिमिटेड टायमा भितर जालें ना जाल्यार भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते योग्य त्या भाशेन ह्या विरोधकांक उत्तर दितले.